आय होप सो एवरीवन इज फायन डुईंग वेल. आतां हांव शॉपिंगाक वयतां आनी खूंय शॉपिंगाक वयता तें हांव तुमकां दाखयतां. सो डे टू डे थिंग वयता हांव. आय थिंक सो दीस इज द बिगस्ट वन टील नायन चोयल ते भाशेन कितू 4 to 5 फ्लोर्स घेता आहाय. सो थिंग वयता हांव आनी हांव तुमकां दाखयता हांव कित कित घेता तें आनी भितरूय दाखयता कित कित मेळटा तें. बरें दिसता भितर गेल्यार सगळें घेवपा दिसता. सगळें घेवपा जायना न्हू, पयशे पावपाना काय. सो हिंग वयता हांव डे टू डे. ओके, हें बर्जुमान आनी कारामा हेजे मोद पोट दिसता म्हाका. आय एम नॉट शुअर अबाउट इट, पूण हें लायक द बिगस्ट डे टू डे हांवें चोयल तें. हेज्यावन व्हडलें आहा आसतलें बट म्हाका खबर ना. सो हिंग वयता. शॉपिंग जालें गेलें. हें शॉपिंग केलें डे टू डे. ओके, कित एसेंशियल आहलें चोय तेंच गेलें म्हाका बरो जाल्लें तेंच. आनी भितर वयतकच इतू बरें दिसता सगळें. माय गॉड, फ्लावर्स आनी सगळें होम डेकोर आनी सगळें बरें दिसता. पीस जाताय सारकी. आनी तुमगे शॉपिंग कोन्न हांव आतां घरा वयता. सो हिंग तें डे टू डे आनी ऑपोजीटू नायट मार्केट आहा. सो ही नायट मार्केट आनी हे वता मेट्रो वयता. थंय जायतो लोक आहा. सो दुबाय म्हणटकच रातभर लायट्स एंड लायट्स लोक आसता, भोंवताच. मागीर जायत लोक आहलो थिंगा. सो कित एश कोन शॉर्ट क्लिप्स घातो हांव कित भितर म्हळ्यार गेल तें न्हू, पूण भितर कित कित आहा चोय बरी फ्लावर्स आनी तें बरें शूट केलें. सो आय होप सो तुमकां लायक जाता म्हणून. आनी थँक यू एवरी वन. मुगे तो गोईंग बॅक होम आफ्टर वर्क तो ब्लॉगा म्हाका जायत व्यूज येयले. थँक यू सो मच टू ऑल दोज हू हॅव वॉच दॅट व्हिडिओ. आनी जे कोणा सबस्क्रायब केला आनी लायक केले आनी कॉमेंट्स केले ते
thank you and keep supporting. Okay, so it's a night market आणि हे होतं ट्रॅफिक आता ट्रॅफिक सो आणखी शॉपिंग केलं ते तुम दाखवता. ओके, डे टू डे. फर्स्ट ऑफ ऑल जीन्स जाल्ले म्हाका. सो जीन गेला म्हाका दिसता गोंय भर मेळटा अशें पण ना म्हाका जीन जाल्लें अशें. सो जीन गेलें. बॅकपॅक ब्लॅक वन गेलो. सो 3 चेन आहे ताका. ही मेन हिंगा एक आनी धाकटीशी अशें करून ओपन जाता. भितरूय जायत आहे. सो हें बॅकपॅक हांवें कामां व्हरपाक गेलां कित्याक तें मुगे बॅग घेवन एकू सायड मागीर सारकें दुखोता. सो हांवें म्हळें चिंतिल्लें हें बॅकपॅक घेया म्हणून. सो बऱ्या पडटा टिफीन लंच बॉक्स सगळें घालून व्हरपाक. सो हें गेलें हांवें. एस्थेटीक विडियो कितको काडटा हांव नको बट ही रबर बँड्स कित्याक मुगे सांठे सगळे चेडवां सांठे आसतलीं. सो हिंग गेलें जायत कलर जाल्ले पूण आय प्रिफर म्हळ्यार मोस्टली हांव हेच कलर घातलें. सो हें गेलें आनी बरें क्यूट दिसताय न्हू. कलर्स चोयल्या सारकी चेडवां आनी सारकी पीस जातलीं. आख्खें शॉपिंग कोण काबार करता तें म्हाका. सो हें गेलें. हक्का नूडल्स चिंग्साचे एक्चुअली कॅम्सा हिंग मेळनाय गोंय मेळटाय थंय. सो मागीर हांवें चिंग्सा गेलें. अशें को दिसता हांव हिंगेन इंडियन प्रोडक्ट्स घेता. पिस्ता माय फेवरेट salted pistas. Another Indian product Nutri Choice biscuit ही मुगे फेवरेट. सो ही एक गेलें आनी एक ड्रेस गेलें बट हांव तो दाखोवपा ना. तो हांव घालून दाखयता तुमकां कित्याक म्हाका तो अशें को बरो अशें को त्या विडियोन रिवील करपाचें आतां दाखोवपा नाका म्हाका. ओके, सो हांवें इतलें शॉपिंग केलां आनी दुसरें तुमी चोयलां आसतो विडियोन हांवें कित म्हळ्यार डे टू डे हांव कितें मेळटा तें. सो मुगे इतलें आनी कितू जालें मुगे 86 दिरहम. सो इतलें मुगे शॉपिंग. इल्लें शॉपिंग पूण पयस जाताय चड. सो हांव मुगे ब्लॉगिंगा एंड कोता. होप सो तुमको विडियो लायक जाल आसतलो एंड इफ यू लायक प्लीज डू शेयर. Okay, share with your friends, family and everyone you know. And subscribe to my channel and do like and comment. Okay, and take care and see you in the next vlog. Bye bye. Thank you for watching.